भयणीनो आनी भावनो, तुमी देवाचें उतर आयकलां आतां. प्रत्येक जाणांक देवान कितें तरी सांगलां आसतलें, तें तुमी जाणात. तुका कितें म्हणून सांगलें आतां? म्हाका तरी हें पटलेलें आसा की हांव सुगुण्यांक न्हय पूण पातक्यांक आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयलां. आतां आमी म्हणटले आमी पातकी न्हय, तर जेजूची उतरां आमकां लागोना. तर कशें म्हणूंक जाता आमच्यान पातकी न्हय? आमी सगळें कोत्ता जें जेजूक जाय तें. आमी कोण ती जाणोन आमी ताचे कुडीचे सांदे म्हणून हें जें सगळें देवान आमकां शिकयलें त्या प्रमाणे आमी जियेता. तेन्ना आमकां कळटलें कितली आमी ताचे खोलायेन आमचें जिवीत सादता पळय तें. आनी सारिना तर तें आमची एक खरीच चाल आसता, ती आमी वळखूंक जाय. भितरल्यान तर आमी स्वतंत्र ना जाल्यार हें आमचें सगळें घडोवंक लागतलें. पूण आमकां तें पळोवंकूय जायना. तर जितली आमी जेजूच्या एकवटान रावता तितली आमकां कळोंक लागतलें की आमी ताचे सारकें आजून जावंक ना म्हणून. खूब उणें आहा आमचे मदें. आतां हें उणें आमकां दिसलें की ना, तातूंतली भायरूय सरोंक जायना आमकां. हाका लागून आमकां ताची मदत जाय. तो कोणा पासत आयला? आमचे पासत न्हय. म्हणटच आमी ताचे सवय वचोन ताका सांगूंक जाय, हें हांवें आतां पळयलां, तुवें म्हाका दाखयलें हें म्हजें पातोक. तोच आमकां तें दाखयता कितें करिना पळय तें. काल आमकां ताणें सांगलेलें कशे भाशेन आमी ताचें सगळें दुसऱ्यांक आजीर जावंक जाय. म्हणटच मागीर कितें जाता, आमी सगळ्यांक पावता. कोण पावता? तो आमचें सगळें ताकाच पावता. कित्याक ताचे कुडींत कितें उणें आसा तें तो भरून काडटा. हे भाशेन हें आमचें जिवीत जावन आसा. तर आयज पळयात, ताणें कोणाक पळयलो? लेवीक. तो ग्रेस मनीस आसलेलो, सगळें आसलेलें ताचे कडेन. पूण भितर ताचे मदीं कितें चलतालें तें फकत जेजूक तें कळलेलें. आनी ताणें ताकाच आपोवन हाडलो, ताकाच भायर काडलो. तातूंतलो ताणें ताका निवारलो. ताणें कितें केलें? रोखडोच ताका होकार दिलो. तो रावंक ना, रोखडेंच ताणें वय म्हणलें. पूण हें ताचे वस्तीक जावंक ना. ताका ती कृपा मेवली. बाकीचे वळ 2 वसूलदार आसलेले, वायटूय मनशां आसलेलीं, ताका तें मेळोंक ना. पूण हाका मेळ्ळें. आनी हे भाशेन तो प्रत्येक जाणांक आमकां दर वेळा दर दिसा आपयता आपलो पाटलाव करपाक. आनी पाटलाव करतना आमी ताच्या एकवटान रावता तितली आमचे भितर कितें चलता तें आमकां दिसोंक लागता. आनी तो आमकां अदीक आनी अदीक शुद्ध निर्मळ करीत आसता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें आमी मनांत दवरया. पातक्यांचें मरण म्हाका नाका. आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलेलें म्हाका जाय अशें तो म्हणटा. आनी आमी ताका सांगया, वय सायबा. पूण कशें करतलें आमी? सदांच रातची सकाळची तुमकां हांवें सांगलां, जेजू जशे भशेन मागण्यांत आसतालो ते भशेन आमी मागण्यांत रावंक जाय. आमी ताका एकवटान रावलीं की ना, तो बापायक एकवटान आसता. म्हणटच ताच्या त्या बापायच्या एकवटान तो आमकां दवरतलो. आनी पवित्र आत्मो तो आमकां दिवन आमची मनां उजवाडायतलो. रातचे 5 मिनट हे भशेन मागण्यांत रावलीं की ना, सुस्कार घेतलो म्हणटच जेजून बरोवन आयलें, जेजू 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 म्हणून सगळीं आमची चिंतना भावना कितें आसा तितलें भायर काडलें की ना. आनी कोंतांचेर तर आमी इतले फाटीं मेजून तें केलें. 59 वेळा आसा ते भशेन केलें तर भितरल्यान आमी शुद्ध निर्मळ जातले. न्हिदोंक गेल्यान की तो आमचें सगळें वावुरतलो, आमकां थरार हाडटलो. सकाळीं 4, 5, 6, 7 वरां आमी ताचे बरोबर चाललेलीं आसा. सकाळीं उठलीं की ना ताका एकवटान रावया. आतां आमी न्हय रोच ना सकाळीं, ताका एकवटान रावलीं की ना ताची चाल आमचें सगळें तो घडोवन हाडटलो. आमच्यान ती हाडूंक जायना, पूण ताका सहकार करूंक जाय आमी. बाकीची वरां पळय आसा 24 ती आमी ताचें सगळें सारोंक लागतलें. कित्याक आमची चिंतना भावना उप्रासतात ते प्रमाणे
रोखडीच आमी जेजू सवय धरूंक आमकां ही ताकद मेळटली. आनी हे भाशेन केलें की ना आमचे सवय दुसऱ्याय सवय आमी ते भाशेन करूंक लागतले हांव. आनी हे परी आमी एकामेकाक पावतले हांव. न्हयच पातकांतली तो आमकां काडटलो हे भाशेन, पूण आमकां बरेपणूय तो फावो करतलो हे भाशेन तो आमचे सगळें वावुरतलो. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटीन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोन येता, कुडींत, मनांत, आत्म्यांत सगळें ताचे सवय आसा, सगळें ताचे सवय भायर काडया. सगळें ताचेर दवरलें की तो आमकां रोखडोच नितळ निर्मळ करता आनी आमच्या जिवितान आपलें बरेंपण भरून काडटा. हें सगळें ताचें बरेंपण भितरूच आसा, पूण ही पद्दत आमकां मदत करता अदीक खोलायेन ताचें जिवीत जें आमचें सवय आसा ताका एकवटोन तें सारच्याक जिवच्याक आनी तें परगटच्याक आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान. जेजू तूंच आमचे सवय हो सगळो वावर फुडें व्हर आनी आमकां तुजी कृपा दिल्याय तातूंत आमी धादोशी जावन संतोशान शांतीन आमचें जिवीत सारूंक तूं आमकां आतां मदत कर.